फ्लो मीटर ते फक्त पंपाची कितली अवर्स पंपिंग जाता पंपाची कॅपॅसिटी and go on checking every 5 meter with त्यांना रात्री साऊंड नसताना ते that leakage त्यांना देखील पाहतो पेपर चले ना असं म्हणतो खबर ना किती सोडता ते खबर ना आता चल उठून प्लांट आहे प्लांटात कसं सप्लाय असा फुल एक राऊंड मारून दाखवता किंवा कसे कसे सप्लाय जातात दोन्हीकडे आम्ही पडोशाचे दोन्ही प्लांटान वचून आयले तांणी तर सप्लायचे गेले आणि स्टार्टिंग तांचे प्युरिफिकेशन फिल्टर प्लांट एज आय लुक ॲट द इश्यू तांचे ते बेसीक इश्यूज असतात की बाबा ते मशिनरी जरा ओल्ड जाल्ली आसा ते 25-30 वर्सां ताका एन्युअल मेंटेनन्स करूंक जाय कायद्यान आणि ते इट शूड बी केप्ट इन अ गुड हायजेनीक म्हणजे इट शूड बी इन अ वर्किंग कंडिशन मोस्ट इम्पॉर्टंट गोष्ट कितें जाला की म्हळ्यार थंय सिस्टम्स ना की बाबा कितलें उदक भितर येता हांगा प्लांटा भितर आनी कशें सप्लाय जाता ताजे ड्रॉइंग्स काडूंक जाय लेटेस्ट ड्रॉइंग्स काडूंक जाय तांणी कायद्यान आनी हे सिस्टम्स म्हज्या कोतान पयलीं घालूंक जाय ताणें सद्या तांची मशिनरी जरा फेल्युअर आसा आणि ते म्हणत असतात की तांचें काम चालू इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लेम आशिल्लो तांकां तांची मशिनरी फेल्युअर आशिल्ली सो तांणी खरें कायद्यान खरें म्हळ्यार AMC करपाक जाय एन्युअल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट करपाक जाय जेणे करून तांचें ते मेंटेनन्स सारकें जाता प्रत्येक चेनी कडल्यान सप्लाय चेनी कडल्यान तांचे जो पर्यंत मिटर घालचें तांकां कळचें ना की खंयच्यान जाता ते पयलीं ताणें सिस्टम्स घालपाक जाय आनी ते घालतले आतां म्हज्या कोतान 1 म्हयनो 1.5 म्हयनो आमी स्वता लक्ष घालपाचें आसात सगळ्या पंचायतांक सरपंचाक मुद्दाम आमी आपयला प्रत्येक पंचायतीन वचून प्रत्येक वाड्याचेर वचून आमी हे सगळें फायंड आउट करपाक आसा खंय खंय तांकां उदकाचो प्रॉब्लेम जाता आसा त्या प्रमाणे तांचे डिपार्टमेंटच्या लोकांक घेवन आमी हे व्हरून भोंवपाचे आसात त्या प्रमाणे सिस्टम करून फुडले 1 ते 1.5 म्हयन्या भितर पयलीं सिस्टम हांची जाग्यार घालून मागीर फुडें एक गोष्ट तुमकां अश्योर करता फुडें तांचे 1 ते 1.5 म्हयन्या नंतर तांचे सिस्टम जाग्यार पडल्या नंतर जाग्यार पडटा पंप आणि मोटर त्याचे 5 वर्सांनी लास्ट 3 वर्सां पयलीं ओवरऑलिंग आणि रिवायंडींग जाल्लें आसा आतां पासून प्रॉब्लेम जावपाक एक पंप भितरलो रिवायंडींग करपाक दिला आनी त्याच टायमार दुसरो पंप जो स्टँड बाय दुसरो चलतालो स्टँड बाय रिवायंडींग करपाक दिलो तो दुसऱ्या पंपाक पॅनल फॉल्ट आयलो हो प्रॉब्लेम जाला तो सादारण एक 15 ते 20 दीस जाला दोनूय पंप हे जाल्या आनी त्या खातीर एक 10 mld रॉ वॉटर कमी जाला